सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सगळ्या पुर्गोत्तरींतल्या आत्म्या पासत. दुसरे दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या विल्मा पियर्सन हिच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आना पेरेरा आनी मारिया फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी संवसाराचे शांती पासत देवा लागीं मागुया. कितें भाशेन जीं घेरां सुरू जातात ती बंद जावंक आनी आमचे मदें शांती आसूंक जेजू क्रिस्ताची आमी ह्या बाळका जेजूची शांती सगळ्यांक आमचे वर्ल्ड लिडर्स आसात तांकां कितें भाशेन आयच्या दिसाक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जिवीत बदलात, सर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजूचो हो उलो आमच्या सगळ्यांच्या कानार पडूंक फावो. पूण जायते फावटी हो उलो आमी भेऱ्या कानार घेतला आनी आमचें जिवीत बदलपाचे सुवातेर आमी आदल्याच वायटान गुटलावन रावल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर्गदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीलो सगळें हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तणावन सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे मोहिमेचो प्रकाश आमच्या काळजांनी फांकय. ह्या उजवाडान संवसाराच्या काळुकांतल्यान चलून सासणीक उजवाडाच्या आमच्या माय देसान आमी पावोशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्यवंत जिवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, एकामेकाचो आमी मोग करचो. होच संदेश तुमी सुरवातेक तान आयकला. कायना सारकी आमी जावं नये. तो नश्ट्याचो पूत आसलो देखून आपल्या भावाचो ताणें जीव काडलो. कित्या पासत ताचो जीव काडलो जायत? कित्याक ताची कर्तुबां भास्कळ आसलीं, पूण ताच्या भावाच्यो कोरन्यो प्रमाणीक. भावा भयणीनो, संवसार तुमचो द्वेस करता जाल्यार तुमी अजाप जावं नाकात. चूक जाली. भाग्यवंत जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कितेंय आमी देवाचे कुशी प्रमाणें ताचे लागीं मागूंक तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण भरवंसो आसा. आनी जर तर सगळीं आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणो, जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकांय खात्री आसा. कोण एकलो भाव मरण हाडिना तसलें पातक करता म्हूण पळयत जाल्यार
ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्याक जिवीत दितलो. मरण हाडटा तसलें पातक आसा. असलें पातक करतल्यां खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करूंक म्हणल्यार पातक, पूण मरण हाडिना तसलें पातक आसा. जीं कोण देवाचीं भुरगीं तीं पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बालगिता आनी नोश्त्यांक तांचेर कसलीच पदवी ना हें आमी जाणो. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नोश्त्याच्या ताब्यांत आसा हें आमी जाणो. आनिकूय आमी जाणो देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक वळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलें. ह्या देवा सोवें आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवें आमी आसाव. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्ड्या देवाक पयस करात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर आपले परजेचो मोग करता. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पर आपले परजेचो मोग करता. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांच्या सोबेंत गोणगोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उलासूं. जबाब, सर्वेस्पर आपले परजेचो मोग करता. नाच खेल करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवन, कित्याक सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. दुबळ्यान धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब, सर्वेस्पर आपले परजेचो मोग करता. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोक्त संतोश बरी जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपटूं ताची स्तुत करूं. ताच्या भक्तांक हातून मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब, सर्वेस्पर आपले परजेचो मोग करता. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उबसलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुआवांक वैदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी नाजारेत सोडून जाबुलोन आनी नाफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आसत्या काफारनावान ताणें ती खाण केलें. इजायास प्रवाद्यान आदींच सांगलोलें तें एपरी पाळोवन येवंक जाय आसलें. जाबुलानाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दर्या देगीन वेता मार्गार जॉर्दना पेले तोडी राष्ट्रांची गालिलिया.
काळुकांत आसलेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावडी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. तो दिसतावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजू आख्खे गालिलिया भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो, स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदीं सगळ्या जिन्सांचो पिडारोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी समेस्त वायटाकारांक, सोबार जिन्सांचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलेल्यांक, देंवचार बशिल्ल्यांक, मल्लूक जाल्ल्यांक आनी आरेन पडलेल्यांक ताचे सरशीं हाडटालीं आनी तो तांकां बरी करतालो. गालिलिया, देकापोलीस, जेरुसलेम, जुदेया आनी जॉर्दाना पेले तोडी थावन येवन लोकांच्यो व्हड उरपंजी ताचे फाटल्यान वेताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज थोडीं स्वता आमचे मुखार बागेवन जुवांव मांडटा आयच्या ह्या पयल्या वाचपान. आनी शुभ वर्तमानान जेजूचो उलो आमचे मुखार जी स्वता मांडल्यात ती पयलें म्हणल्यार आमी जें कितें देवा लागीं मागता तें आमकां मेळटाच. म्हणटच कितेंय मागता तें आमकां मेळ्ळल्या भाशेन आमी मागचें, वा आमचें मागणें असलें जावचें. म्हाका दी, म्हाका दी, म्हाका दी अशें न्हू, पूण म्हाका हें मेळ्ळें, जें कितें हांव मागतां तें म्हाका मेळ्ळें हे परी विस्वास धरून मागूंक आमकां एके भाशेन बागेवन जिवांव उत्तेजन दिता. आनी हें मागणें करता आसतना एक आडकोड आसा, तें आमकां मेळटलें काय मेळचें ना. आडकोड म्हणल्यार पातक. हें पातक दोन भाशेन आसा, मरण हाडटा तसलें आनी मरण हाडिना तसलें, मॉर्टल सीन आनी विनियल सीन. ह्या दोनूय पातकांतलीं आमकां निवळ रावपाक बागेवन जिवांव उलो मारता. प्रितीच्या भुरग्यांनो म्हणल्यार देवाचीं भुरगीं आमी, आनी देवाचीं भुरगीं कशीं पातकांतलीं आमी नितळ आनी मेकळीं रावपाक आमकां हो उलो. भाव भयणीनो, आमी हें पातक जेन्ना पयस करता तेन्ना आमचें मागणें देवान आयकल्लें जालें, देखून जिवीत बदलूंक गरज. हो उलो आमी आयच्या शुभ वर्तमानान आयकता. जेजू जेन्ना आपलें मिसांव सुरू करता तेन्ना ताचो उलो होच जो जुवांव बावतिस्तान सुरू केल्लो, जेजूची हो सोडवणदाराची वाट तयार करूंक. जिवीत बदलात, कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. आनी हें स्वर्गीचें राज जें लागीं पावलां तें दिसा दिसाक जेजू जें कितें शिकयतालो देवस्थानांनी, तशेंच ज्यो करण्यो तो करतालो, मिलाग्री करतालो, जायते जाणांक बरी करतालो, हें सगळें हें देवाचें राज्याची स्थापणी एके भाशेन आमकां दाखयता. तर देवाचें राज आमचे मदें आयलां. जेजू जेन्ना आयलो तेन्ना ह्यो सगल्यो वस्तू तो करतालो, उलयतालो, तातूंतल्यान देवाचें राज देवाच्या राजाची परगटणी जाताली. आनी देखूनच सगलो लोक पयस पयस थावन इतल्या गांवांनी, गालिलिया, देकापोलीस, जेरुसलेम, जुदिया, जॉर्दान पेले तोडी, हे सगळे लोक ह्या देवाच्या राजाक येताले. आयज भाव भयणीनो, आमी जरी तर आमचें जिवीत दिसाच्या दिसाक बदलपाची गरज आसा, आनी दिसाच्या दिसाक ल्हान पातकां जावं व्हड पातकां जावं, मरण हाडिना तसलें पातक जावं मरण हाडटा तसलें पातक जावं, हें पातक पयस करून आमी जेजूच्या वाटांनी जेन्ना चलता, एकामेकाकूय आमी उत्तेजन दिता, तेन्ना आमकां देवाचें राज मेळटा. आनी बागेवन जिवांव आमकां उगडास करता. जे कोण पातकांत आसात तांचे पासत मागणें करूंक. आयज वेगवेगळे तरेचे मनीस पातकांत आसात. थोड्यांचो आमकां राग येता, थोड्यांक कडेन आमी शिराप पासून घालता जे कोण पातकान आसात ते. भोव करून जांचें पातक वा जांचें वायट आख्ख्या समाजाक वायट करता तांचेर आमी रागार जाता. तांचेर आमी जायते फावटी उलयतांय, पूण तांचे पासत मागूंक चुकता. आनी देखूनच गडे जायत्यो वस्तू बदलोच ना. जे कोण आमचे मदें वायट म्हणलेले मनीस आसात ते बदलना. मागता आमी तांचे पासत, बागेवन जिवांव आमकां उलो मारता, माग. ते कितलेंय वायट जावं, केन्नेय व्हडलें पातक जावं,
हे पातकांतले भायर सरूंक आमच्या मागण्याचो तांकां आदार जातलो आनी हे भाशेन जिवीत बदलपाचो जो उलो जेजून मारला तो तांच्याय कानार पडून आमच्याय कानार पडून तांकां म्हणल्यार पातकांत आसात तांकां आनी आमकां पातकांत पडटात तांकां हें जिवीत बदलून देवाची सगळी देणी मेळूंक आदार जातलो. हेंच करूंक आमकां हे भेटेन आमचें मन आनी काळीज ह्या उंड्या सोऱ्यान बापाक उबारुया. Betoning Git Givya, C4, page number 29. C4. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलें तोंड तुवें दिला मोशेच्या वावरान केला Asa Jesu, tu és dillo, purgato so. Asa Jesu, tu és dillo, purgato so. Contigo castitona, Maura tocando cabeto, Sonsar soglo manuno, Tuje mocar, Papa pao, Asa Jesu, Tu és dillo, purgato so. Asa Jesu, tu és dillo, purgato so. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वरती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सोनियासु. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैवाशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांचा सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं तुवें तुजे सोडवणीचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचें अमरपण परजडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नानोयबापाक मुत्सर्गीक तुका सय सय सर्वेश्वराचें नांव येता तांकां सय मुत्सर्गीक तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. सुम्या जेजू आमी तुज्या आनी कितलें शिकलें पियेल्या तितलें फावटी तूं वैभवा दीस आमी तुजें मरण पुरवता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपलीच मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक ते पडजोडीत मुखामावपणे फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंको आमरे देवाची माई संगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जिवीत बदलात, सर्गीचें राज लागीं पावलां. उजवाड जेजूचो आमकां हें जिवीत बदलूंक दिसाच्या दिसाक आदार दिता. होच उजवाड आमच्या जिवितान घालून आमचें जिवीत परजोडीत कर म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता अशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक आस्पदीक पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना तुज्या काजूत्रान म्हाका पोलाकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित तू संस्कारान भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जमीचोशें उदक उज्या दिव्या बळिसलेचें यज्ञा करून बळुबेचें उज्या दिव्या तो कुरपेन आनी स्वतान भरलेलो ताची मोहिमा आमी देखल्या बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा ती प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमचो भाव सांतान आगुस्तीन फेर्नांडीस दाबोलीचो जो सदां आमचे बरोबर मिसाक आसतालो, आयज सांजेर 4 वाजता ताचो इंतेर ताचे पासत आनी ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें बरोबर. शेवटाक गीत घेवया. H15 पेज नंबर 114. H15.